खबर आसा 14 फेब्रुवारी साकून गोंयचो मुख्यमंत्री काम करपाक शकना आनीक तो काम करपाक शकना हेजो जो डॉक्युमेंट तुमचे कडेन ऑलरेडी तो आसा 28 फेब्रुवारीचो जो नोट आसा जंय मुख्यमंत्री सांगता की आपल्याक फायली आपण हाताळपाक शकना कारण त्यो फायली जर आपण हाताळ्यो जाल्यार ते फिजिकल कॉन्टॅक्ट आपण करपाक शकना कारण सेकंडरी इन्फेक्शन हे आपल्याक जावपाक शकता आणि त्या नोटान तो हेय बरयता की आपले पावर आपल्या सेक्रेटरीक तो दिता सायन मारपाचे आपण ताका डिक्टेट करता तो सायन मारता एक्चुअली गोंय सरकाराचो कारभार हो द रुल्स ऑफ बिजनेस ऑफ द गव्हर्नमेंट ऑफ गोवा 1991 ह्यो सगळ्यो हे सगळे रुल्स आणि ह्या रुल्सा प्रमाणे सरकार चलपाक जाय आणि दीज रुल्स आर अंडर आर्टिकल 166 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन म्हणजे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनाच्या सकल आर्टिकल 166 हाचेर हे रुल्स ऑफ बिजनेस एडॉप्ट केल्ले आसा 1991 रुल्स ऑफ बिजनेस ऑफ द गव्हर्नमेंट ऑफ गोवा 1991 आनी सरकार ह्या रुल्सा प्रमाणे चलपाक जाय हे सगळें जाता आसतना ह्या सगळो जर तो नोट पळयलो जाल्यार आमी गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटी ह्या निर्णय केल्या कारणाचे पयलीं आमी सांगलेलें की दिस गव्हर्नमेंट इज क्लियरली फंक्शनिंग इल्लिगली म्हणजे हो सरकार इल्लिगली चलता आनीक दिस ऑर्डर डेटेड 28 itself is a self revealing and it's a fraud upon the constitution. हे रूल्स म्हणटा कितें तूं पावर डेलिगेट करपाक शकता you can delegate the powers. Delegation of the powers is completely different from 28 February note. कितें म्हणटा that I will dictate म्हणजे आपण सांगतलो आनी सेक्रेटरी थंय सायन मारतलो. This is not called delegation of power. Delegation of power तेका स्पेशल नोटिफिकेशन येवपाक जाय गॅझेट येवपाक जाय ते पावर कोणाक तरी डेलिगेट करता आपले पावर डेलिगेट करता कारण ते ऑफिशियल जाता हो नोट सरकाराचे कितेंच ऑफिशियल करपाक शकना हो नोट इल्लिगल आनी ह्या नोटाचेर जो कोण डिसिजन घेता त्यो डिसिजन उरपाक शकना तेन्ना सीएम जर स्वता ते आपली बुद्धी वापरून जर थंय सायन मारना जाल्यार ह्या डिसिजनाक सेक्रेटरीन सायन मारलेल्या डिसिजनाक कांयच अर्थ उरना आनी ह्या गव्हर्नमेंटान जावं कोर्टान ह्यो सगळ्यो ज्यो डिसिजन स्ट्रक डावन केल्यो इट विल बी अ chaos in future. It is going to create a huge impact for the future of Goa. Anik Goa will have to face future ramification. इतले तेजे implications आणि impact इतले वायट आसतले तितून कितले ऑफिसर जेलीन वचपाक शकतले कितले जाणांक ते त्रास जातले आणि त्याचे इम्प्लिकेशन कितली वायट जातली हे कोण इमॅजिनूच करपाक शकना सो गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटी टर्म्स दिस ऑल डिसिजन्स एज इल्लिगल दे आर ऑल आर्बिट्ररी दे आर अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिकॉज दे आर नॉट बॅक्ड बाय द लॉ and this is going to put Goa in deep trouble. It will be a standstill